गोंय विद्यापीठाचेर भाजपाचे विद्यार्थी मंडळ आयला। सोमारा लागिल्ल्या निकालांत अनीश जोशी चेअरमॅन जाल्यार हेमाली देसाय सरचिटणीस म्हूण बिनविरोध वेंचून आयले। वेंचणूकांनी सरकारी यंत्रणेन हस्तक्षेप केला म्हूण आरोप करून काँग्रेसीचे NSUI आनी राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे विद्यार्थी संघटनांनी वेंचणुकेचेर बहिष्कार घालो। How Anish Joshi, as the President of Goa University Student Council, Himali Desai, General Secretary, Dasha Days, Lady Member, Dattaraj Naik, as a Member, Sai Vishwanath Govekar, Member, Trevor Esteves, Member, Karam Member, Tejas Nalade, Member, and Rohit Arsekar is a Member. काँग्रेसीचे NSUI आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे विद्यार्थी संघटनांनी वेंचणुकेचेर बहिष्कार घालो। वेंचणुकेत सरकार मदी पडला आणि यंत्रणेचो गैरवापर केला म्हूण हे संघटनांचो आरोप। Just the previous day of the elections, when the eligibility list comes out, which comes out really late, which comes out at 7:30 before the day of the nominations, it was really shocking that suddenly 8 names had disappeared. A total of 13 names of ours had come down, wherein there was, in the disqualification list, suddenly names had come in. In the disqualification list, a proper ground was not given. Then certain names had suddenly disappeared and vanished in thin air. Of course, we went with a protest. The Goa University system is only such that it is very easy for all these malpractices to go ahead. So we did not want to support the system and we decided, let's just boycott the elections. Let's not go in for elections at all. Bureau report, Prudent. अभयारण्यातले बिबटे आता वास्को बोगमाळो वाठारांत पावले। बोगमाळो वाठारांतल्या रंगवी इस्टेटी लागसार बिबटो भोंवता म्हूण थळाव्या लोकांनी सांगले उपरांत रान खात्यान थंय पांजरो लायिल्लो। आयतारा रातचो 1.5 वर्साचो बिबटो ह्या पांजऱ्यांत पडलो। आतां ताका परत अभयारण्यात सोडटले। कांय दिसां फाटीं नौदळाचे वाठारांत एक असोच बिबटो मेळिल्लो। बोगमाळो वाठारांत दिसा उजवाडा भोंवपी बिबटो राना खात्याच्या पांजऱ्यांत पडलो। फाटले कांय दीस तो रंगवी इस्टेट वाठारांत लोकांक दिसतालो। We are successful in trapping one leopard which was moving in the habitation areas in Bogmalo. We have received one complaint from the locals in Bogmalo near Raghaviri Estate at Bogmalo. We received a complaint on 19 August. Then we had set the trap on the same day and successfully yesterday night, it was on 25th night or 26th early morning, the leopard got trapped and we brought it here in the headquarters in Margaon. We will keep it under observation. We may have to send it to Bondla for further observation and then we will release back in the forest and wildlife area. It is male and it is in juvenile state. It is 1.5 year, approximately 1.5 year old. प्रुडंटा खातीर बोगमाळच्यान दिशान परब आणि मडगांवच्यान समीर भट। केंद्राचे कोल इंडिया कंपनी कडच्यान गोंयाक 1 लाख मेट्रिक टन कोळशाचो कोटा मेळटलो। ह्या वर्सा खातीर 35 मेट्रिक टनाची फ्युएल सप्लाय कबलात केल्या अशें हस्तकला महामंडळाचो उपव्यवस्थापक सुभाष पार्सेकारान मिडियाक सांगलें। गोंयांतले फक्त 7 ते 8 लघु उद्देगांक कोळसो लागता। महामंडळान गणपती मुर्तीकारां खातीर येवजण जाहीर केले उपरांत तो उलयतालो। दुसरे वटेन सरकारान पुलीस आनी हेर यंत्रणांक प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्यो मुर्त्यो गोंयांत येवच्यो न्ही म्हणून चेक पोस्टांचेर नजर दवरूंक सांगल्या। गोयचे हस्तकला महामंडळ आता उद्देगां खातीर कोळशाचे ट्रेडिंग करता। ज्या उद्देगांची वर्सुकी कोळशाची गरज 4200 मेट्रिक टना परस कमी आसा तांकांच कोळसो दितले। कोल इंडिया लिमिटेड आमकां 1 लाखाचो पयलीं सँक्शन केल्लो कोटा पर एनम। हे फावटी आमी 35,000 टनाचो FSA सायन केला। FSA म्हळ्यार फ्यूल सप्लाय एग्रीमेंट। गोंयांत कितें आसा, इवन भट्ट्यांक सुद्दां कोल लागता पूण ताचो रिक्वायरमेंट कमी आसा। जर एक ट्रक मिनिमम जर घेतलो जायत जाल्यार आमच्यान ताका दिवपा जाता भट्ट्यांक सुद्दां। पूण सद्या कितें आसा, आमचे एक 7-8 युनिट आसा स्टील मॅन्युफॅक्चरर, ते आमचे कडल्यान हें घेता सद्या। महामंडळ गणपती मुर्तीकारांक मुर्तीचेर सबसिडी दिता। अंदू 528 जाणांक सुमार 58 लाख रुपयाचे अनुदान मेळटले। अंदू नोंद जाल्ल्या मुर्तीकारांक हे अनुदान मेळटले। पेडणे आनी दिवचलच्यान सगळ्यांत चड मुर्तीकार हे येवजणे खातीर नोंद जाल्यात। जवळ जवळ 528 लोकांनी
म्हणजे आर्टिसनांनी आपले अनुदान क्लेम केल्लें आसा आउट ऑफ 552 पोरूं म्हणजे पोरूं पर्यंत 4 कडेन आमी सेल्स कावंटर दवरलेले अंदू एक आमी फोंड्या वाडयला. देवेंद्र गांवकार प्रुडंटा खातीर. घेऊ एक वेवसायीक विसव.